अपुर्बाईच्या बाबा भयणानो, आम्ही निकतोच पिराचित काळ सुरू केला आणि दुबाविरेत ह्या पिराचित काळात आमचे जायते जाणांचे मन घडे नवसुन्नेचे जाला. नवसुन्नेच्या मनांत आम्ही ह्या पिराचित काळात भितर सरल्यांत आम्ही क्रिस्ती भावार्थी हातूंत म्हाका दुबावूच ना, कित्याक आमकां जायते जाणांक हो पिराजीत काळ कृपेचो काळ. ह्या पिराजीत काळात आम्ही कितें भाशेन जेजूच्या मोगाचेर जो मोग आमी ताच्या कोश्टा मरणांतल्यान जो आमी पळयता ताचेर आमी नियाळ करता. आनी आमी जाणो ह्या पिराजीत काळाचो हेतू जावन आसा जेजूच्या पुनर्जीवनपण अदीक खोलायेन अनुभवूंक आनी ह्या पुनर्जीवनपणान जेजूच्या आमी वांटो घेवंक. आतां हो निकतोच काळ आमचो कोरेजमाचो कृपेचो नियाळाचो हो सुरू केला तेन्ना आमी जायत्या घड्या आमच्या विशयाचेर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारून नियाळ करूंक आमी वावुरता. आनीक पयल्याच दिसाक जे भाशेन आमकां पवित्र सोबेन गोबराच्या बुधवाराक आमकां उगडास केलो की मागणें, उपास आनी धोर्मदान ह्या तीन कितें उपाय आमकां देवान दिल्यात आनी पवित्र सभा हे फुडें व्हरता आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारपाक. आनी आमी जाणो ह्या तिनूय जे उपाय जे आमकां दिल्यात तातूंत कितली खोल शिकवण आसा ती आनी कितली खोल तातूंत आमच्या जिविताचेर नवसुन्नी लिपलेली आसा ती. पूण आज कितें भाशेन हो नियाळ करता आसतना एक गरजेचोच मुद्दो आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता. अदीक करून जेन्ना आज उपासाची गजाल जाता तेन्ना आमकां जायते जाणांक दिसता की आमी उपास करचो तो म्हणल्यार फकत जेवणाचो ओ मासाचो ओ दुसऱ्या वस्तूंचो. पूण आमी जाणो आतां आमी जायतो नियाळ केले उपरांत की आमचे कडेन देव मागता तो उपास न्हूच फकत जेवणा कारणाचो आनी भायलो पूण आमच्या चिंतनाचो, आमच्या मनाचो, आमच्या वागणुकीचो, आमच्या सुवाळेचो. आनी हेंच मनान दवरून आयज आमी नियाळ करूंक सोदता कशे भाशेन हो मोबायल जो आमच्या हातांनी आसा आनीक हॅज बिकम लायक अ नॉर्मल थिंग. इट इज नो लॉंगर अ लग्जरी आमच्यान म्हणूं येता. तो आज मोबायल आमच्या बरोबर आयला तो आनी तो सदांच आसतलो. आनी हाका लागून आज कितल्या भासाचे प्रश्नाक आमी घडे सांपडटा हाचेर इल्लो नियाळ करूं. अदीक करून जेन्ना आयतारा दिसा आमी जेजूच्या ताळण्यांचेर आमी नियाळ करतले आनी हे फावटी आमी मार्कूच्या शिवर्तमानांतल्यान तें आयकतले. आनी मार्कूचो शिवर्तमान जेजूच्या ताळण्यांचेर उलयता तेन्ना फकत 4-5 लायनींनी तें काबार करता. मातेवाच्या आनी लुकाच्या शिवर्तमानांत आमी पळोवशी जाल्यार जेजूच्या 3 ताळण्यांचेर लक्ष घातलेलें आमकां दिश्टी पडटा. पूण मार्कू इल्लीशी खबर करता आसतना जेजूच्या पवित्र स्नान जाल्या उपरांत अदी व्हडली खुशालकायेची घडणी ती जेन्ना थंयसर स्नाना समयार देवा बापाचो थाळो आयकूंक येता. तूं म्हजो पूत किरीत आपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें धादोसपण. ह्या उपरांत आमकां मार्कू सांगता रोखडोच तें जाल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान ताका भायर काडून व्हरोण्यांत पावयलो आनी 40 दीस तो अरोण्यांत रावलो आनी सैतान ताची परिक्षा करीत रावतालो. म्हणलेल्या भाशेन मार्कू हांगासर फकत 2-3 ताळण्याचीच गजाल करिना. तो म्हणटा जेजू 40 दीस अरोण्यांत आसतना सैतान ताचे फाटीक लागलेलो आनी वेगवेगळ्याच्या ताळण्यांक जेजून फुडो केलो. तो जोनारां बरोबर रावतालो पूण देवदूत ताची सेवा करताले. तर हें मनान दवरून अपुरबायेच्या भावां भयणानो, आज आमकां जायत्या जाणांक हो मोबायल एक व्हडलें आव्हान जाल्लें आसा. इट हॅज बिकम अ ह्यूज चॅलेंज टुडे वायल वी यूज मोबायल. आनी देखून हो नियाळ सुरू करता आसतना आय रियली डोंट वॉन्ट टू एपियर नेगेटीव. हांव खरेंच हो मोबायल वायट, ह्या मोबायलान कांय आमकां बरें ओळखूंक समजूंक मेळना, ह्या मोबायलान सगळें आसा तें वांकडेंच पातकाचेंच अशें हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदिना. इन द बिगिनींग इटसेल्फ आय वूड लायक टू एक्नॉलेज की आमच्या मोबायलान सोशल मिडिया म्हणटा तातूंतल्यान जायतें बरेंपण आयलां, जायतें बरेंपण येता आनी जायतीं जाणां आमी हातूंतल्यान आमी बरेंपण शिपडायता. जायते म्हणजे सांगूंक जाता पूण हे वेळार हांव म्हणटलो आसलो हेंच जें कितें हे वेळार घडटा तें आमच्या मेलकन भावान ही टीव्ही हे चॅनल ताणें तें घडून हाडलें. आनी आज ह्या मोबायलांतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान ज्या चॅनलाक ताणें नांव दिलें TFRCC टीव्ही म्हूण
बरें आमी परगट्टा, देवाचे उतर परगट्टा, बरो संदेश आमी दुसऱ्यांक आमी तो पावोवंक सोदता. म्हणटच हे भाशेन मोबायलांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान दुबाविरेत जायते बरें आमच्यांनी परगटूंक येता, वांटूंक येता आनी आमी वांट्टाव तें, हातूंत दुबाव ना. पिराजिताच्या काळान पासून आमच्या हातांत मोबायल आसा, जायते जावं फेसबूक जावं दुसऱ्या हातूंतल्यान जावं असल्या बऱ्या चॅनलांतल्यान आनीक जायते दुसऱ्या वस्तूंतल्यान आमी बरेपण आसा तें आमी वांट्टाव. आनी हें सगळें मोगाच्या भावा भयणांनो नियाळटना देवाक आर्गां दितना ह्या माध्यमा खातीर जें देवाचें उतर परगट जाता आनी आमचो पाप साहेबूय आमकां जायते भासांनी उगडास करता टू यूज सच चॅनल टू कम क्लोजर टू गॉड, देवाचो बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. आनी हे भाशेन आमी पेले सवे अदीक मोगाळ्यान तयार जावंक हें सगळें बरेपण ओळखून घेता आसतना एक नियाळ गरजेचो. खरेपणी खरेंच आमकां सगळ्यांक हे मोबायल एक यंत्र जालां काय देवाची खुशी ओळखून घेवंक, देवाक लागीं येवंक, आमचे घोराबे मजबूत करूंक, आमचे क्रिस्त जिवीत अदीक तत्वांनी भरलेलें करूंक आनी हो नियाळ खरेंच आमी जण एकल्यान सिरियसली आमी करपाक गरज आसा. आनी त्या पासत हो नियाळ करता आसतना हांव तो 3 भागांनी वाडटा. पयले सुवातेर माय पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय पर्सनल फ्रीडम. हांव एक क्रिस्ती भावार्थी कसो म्हज्या हातांत हो मोबायल आसा तेन्ना हाव डू आय मेक दीस instrument, a weapon, or a means to grow in my own spirituality, to also grow in my own humanity. I also to be a person of integrity, a person of values and principles. Okay, and tapasot as mobile माझ्या हातांत आसा, I have all the freedom, I have all the choices. Because हे जेन्ना म्हज्या हातांत choices आसात तेन्ना do I control my temptations? म्हज्या हातांत मोबायल आसा तेन्ना त्या मोबायला उद्देशी हांव कितें करता काय? वॉट डू आय सेंड? वॉट डू आय रीड? वॉट डू आय वॉच? म्हज्या लागीं मोबायल आसा आनी म्हज्या लागीं मोबायल आसा तेन्ना हांवूय जाय त्या मोबायलांतल्यान बरें शिकता. थोडे फावटी हांव म्हज्या प्रवचनाक पासून जीं उदाहरणां दिता तीं मोबायलार थोडे फावटी पयलीं उदाहरणां तीं हे भाशेन जायतें बरेंपण येता. पूण आमी सगळीं ह्या मोबायलांतल्यान हे तरेन आमी ताचो वापर करता काय की ह्या मोबायलांतल्यान जें कितें पळयता तें म्हज्या उत्मीक जिवितांत म्हाका फायद्याचें जावपाक जाय, म्हज्या पेल्याच्या संबंदान तें म्हाका फायद्याचें जावपाक जाय. जाल्यार आज म्हाका चॉयस आसा, म्हाका फ्रिडम आसा म्हणून कितेंय पळोवप काय. हांव जाणा मोबायलार कितें पळयता तें समटायम दे आर कंट्रोलिंग वॉट आय शूड सी. एक जें कितें तर एप उगडलें, जें कितें हांवें तर बेश्टें चुकोन पासून म्हजें बोट मारलें जाल्यार देर इज समथींग देर वीच टेल्स देम दॅट आय एम इंट्रस्टेड इन दॅट न्यूज म्हणून, that I am interested in that reel, that I am interested in that particular story that I have watched म्हणून. आनी मागीर म्हाका जायो नाका things keep coming, नाका जाल्लें थोडे फावटी रिलेट जाल्लें ताका. सो ह्या बाबतीन हांव कसो रिस्पॉन्ड जाता काय? थोडे फावटी हांव दुसऱ्यांक कितें धाडटा तें इज इट रियली वर्थ सेंडींग? हांव जेन्ना दुसऱ्यांक कितें धाडटा तें इज इट गूड दॅट आय एम सेंडींग? की हांव तें कितें धाडटा तातूंत हांवूय सहकारी जाता. हांव जें कितें धाडटा तातूंत आय ऑल्सो से दॅट दीस इज वॉट आय एम सपोर्टींग, दीस इज वॉट आय एम ऑल्सो इज इंट्रस्टींग. हें चिंतून खरेंपण आमी जें कितें पाठयता तें आनी दुसऱ्यांक धाडटा तें देवाचे खुशे प्रमाणे आसा म्हूण आमी ओळखून घेता काय? कितले फावटी मोगाच्या भावा भयणांनो म्हाका पासून कोण कितें धाडटा तें कितेंय धाडप, कसलेय स्टोरी धाडप, कितेंय खंयचें वाचलेलें व्हायरल जालेलें तें पासून धाडप. हांव म्हणटा इज इट युजफूल? इज इट मिनींगफूल? इज इट वर्थ सेंडींग? म्हाका दिसता हें आमचें पर्सनल सायंटिफिकेशन, आमच्या दर एकल्याचे ह्या कोरेजमाची आमी यात्रा उत्मीक म्हणटा तेन्ना आमी दर एकल्यान आमचे भितर आमीच आमकां विचार करूंक जाय. वी नीड टू टेक सम टायम अँड रिफ्लेक्ट. ओके, म्हज्या लागीं मोबायल आसा, आय हॅव चॉयस फ्रीडम, बट हाऊ डू आय यूज इट? डू आय यूज इट फॉर गॉड्स ग्लोरी? डू आय रियली यूज इट टू प्रोक्लेम good news, to proclaim which needs to be shared in a good heart and a good mind? ओ कितेंय भायर येयलेलें, कितेंय येयलेलें, कसल्यो मॅसेज्यो, कितेंय धाडप, हे भाशेन हांवें हो मोबायलाचो दुरुपयोग करता काय? दुसरे सुवातेर म्हजो किरीत हुस्को आमच्या कुटुंबाक सवे आनी किरीत कुटुंबाची ही जबाबदारी आशिल्ले कडेन हांव फुडें जायते फावटी हाचेर हांव लक्ष घालतां. माय डियर फ्रेंड्स, let us reflect, okay, how much mobile has impacted our family life. आयज आमच्या घरांत सगळे कडेन मोबायल आसतात. घोवा कडेन 1, 2, 4 आसतले,
बायले कडेन 2 आसतले गड्या, कोणा कडेन एक तरी मिनिमम आसतलो. भुरग्यां कडेन शुअर आज आमी मोबायल दिल्यात, मोबायल आसतले भुरग्यां कडेन. आज धाकट्या भुरग्यां कडेन पासून आज आमी मोबायल दिलेले आमी पळयता आयकलां म्हणून. This has become something normal as. But my dear friends, I think it is a time for us to reflect, the impact that mobile has on our family life. Impact. भुरगेपणार्थान हांव म्हणटा, भुरगेपणार्थ आमचे भुरगे जल्मत आसतना आज आमी म्हणटा दे आर बॉर्न इन दॅट कल्चर, दे आर बॉर्न इन दॅट एनवायरमेंट. आमी जल्मले तेन्ना ते एनवायरमेंट कल्चर तो नासलो म्हणटच आमी दुसरेच भाशेन घडये वाडला. पूण आज वी हॅव टू लर्न टू डील विथ दीस चॅलेंज. वी डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन because our children are born in that. This is a technology era of that technology. But how we as parents really are helping our children to understand how to use mobile. But sometimes I feel very sad, my dear friends. One of the mothers sent me a video on the mobile of तागे भुरगें तें आतां 2-3 वर्साचें. शी इज इटींग समथींग सूप कितें खाता, बट त्या सुपा सायडीन देर इज अ मोबायल देर इज बींग केप्ट. आनी हांवें मागीर रोखडेंच म्हणलें बाय त्या भुरग्याक सगळें त्या मोबायल कित्याक सायडीन त्या सूप आहा जाल्यार जायते आवय बापायचे फादर खायना, तें कांय जेयना. सो त्या मोबायलाचेर कितें चलता जाल्यार तें जेयता आनी खायना फादर तेजेर व्हडलेंशें. बेश्टे कार्टून्स बेश्टे ते कार्टून्स ते आपणागे चोय ते आपणागे खाता. दिस इज हाव वी थिंक वी नॉर्मली आमी हे भाशेन आज उलयता. आज त्या 2 वर्साच्या भुरग्यां कडेन कार्टून आसात, नो प्रॉब्लेम. हालें 5 वर्साचें जातोच कार्टून्स चेंज जातले. हालें 8-9 वर्सांचें जातोच ते कार्टून्स वयतले आनी दुसरें कितें अट्रॅक्ट जाता तेका. मागीर 11-12 वर्सांचें जातोच देर वील बी अदर थिंग्स दॅट वील बी फॉर हर वील बी हर इंट्रस्ट एक्चुअली. पूण हे ल्हानपणी केलोली संवय जर त्या भुरग्याचे उरली जाल्यार वॉट दॅट चायल्ड इज गोइंग टू बी. आनी आमी जाणा अपुरबायेच्या भावा भयणांनो रिसर्च केला तातूंत कितलें आमकां सांगतात हाव दीस मोबायल हॅज अ नेगेटीव इम्पॅक्ट ऑन द डेव्हलपमेंट ऑफ द चायल्ड, द सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट, द इमोशनल डेव्हलपमेंट. आयज आमची भुरगीं हायपर एक्टीव जाल्यात. आयज आमच्या भुरग्यां कडेन एका जाग्यार बसोंक ती जायनात. आयज आमची भुरगीं बिकम व्हेरी इम्पल्सीव जाल्यात ती. आयज आमची भुरगीं कितें करता आनी पयलें तें ताका आतांच जाय. बिकॉज दे सी हाव द मिडिया हॅज मेड सच थिंग्स एट्रॅक्टीव. दे हॅव लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, दे हॅव लॉस्ट पेशन्स. 2-3 दीस तर तांकां जाय तें मेळना जाल्यार दे स्टार्ट हॅरेसिंग पेरंट्स आनी दे नो हाव टू डू दॅट एक्चुअली, हाव टू गेट थिंग्स फ्रॉम आवर पेरंट्स. आनी हें आज आमच्या कुटुंबांनी दिश्टी पडना. आनी त्या पासत आज असली संवय भुरग्यां सवय हांव पळयता. द अदर डे हॅड गॉन फॉर सम फंक्शन. इट वॉज अ फॅमिली फंक्शन. सगळे म्हणटा बायलो आहात ते आपणाच्या बायलेन जोम्यान बसल्यान, दादले आहात ते दादल्याच्या जोम्यान बसल्यान. दे डीड नॉट हॅव एनी मोबायल. पूण भुरगीं तरणाटी आहात तींय आहाय थिंगा, बट ईच वन ऑफ देम हॅड अ मोबायल. आनी इन्स्टेड ऑफ टॉकिंग विथ वन अनदर ते आतां फंक्शनाक फॅमिलीक एकठांय जाल्यान ती काजन्सां ती आतां गोडे थोडे स्वताची थिंगाचीच आसतली, थोडी गोडे मेवल्यांत आसतली जायत्या म्हयन्यांनी. इन्स्टेड ऑफ शेअरिंग, इंटरॅक्टिंग, दे डोंट फील द नीड. तांकां ती गरज आसची. ईच वन ऑफ देम आर विथ देर मोबायल्स म्हणल्या भाशेन. आनी दीस इज द कल्चर वीच फॉर मी इज रियली व्हेरी डिस्टर्बिंग. कित्याक आयज हांव पळयता आमच्या तरणाट्यां पासून दे डोंट हॅव द सोशल स्किल्स. तूं तर तांच्या कोणाच्या फंक्शनाक गेलो जाल्यार दे डोंट नो हाव टू सर्व देयर गेस्ट, दे डोंट नो हाव टू वेलकम देयर गेस्ट, दे डोंट नो हाव टू मेक दोज गेस्ट कम्फर्टेबल. पेरंट्स आर बिजी सर्विंग कितें कात तें पळयतात तें कितें, बिकॉज दीस इज द कल्चर एक्चुअली. दुसरे सुवातेर हांव म्हणटा गो बायलांचें जिवीत पळय आज तेवूय तितूंतूच. आज गो बायलां दे हॅव देयर ओन मोबायल्स. घरांत पासून ती आहा जाल्यार दे डोंट स्पेंड दॅट क्वॉलिटी टायम. घोव आपणागे कंप्युटराचेर घराक बसयला तो मोबायलाचेर. बायल कितें रांदपा बिजी ती जाली जाल्यार तुवें मागीर थंयसर मोबायलाचेर. आनी आय सी दॅट हियर इन द मॅरेज कोर्स. जायते फावटी सांगलां तें मॅरेज कोर्सा हिंगा अको नवरो येतात. एवरीबडी हॅज गॉट मोबायल, बोथ ऑफ देम हॅव गॉट मोबायल्स, नो इश्यू अबाउट दॅट. पूण आमी तांकां क्लियरली सांगतात प्लीज मेक द मिनिमम यूज ऑफ मोबायल. यू आर हियर. तुमकां ब्रेक पडटा तेन्ना यूज दॅट टायम, क्वॉलिटी टायम, जस्ट टू टॉक विथ वन अनदर. कीप दॅट मोबायल. पण कोण आयकता आमचें? एवरीबडी इज बिजी. आनी I have observed, what do they see on their, do they see on their mobile? कितें पळयतात ते? जस्ट फेसबूक स्क्रोल करतली, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम. न्हवरोय थिंगा बसून आहा, अकोलोय थिंगा बसून आहा, बट बोथ ऑफ देम आर बिजी ऑन देयर मोबायल्स. सो वेन आय सी दॅट माय डियर फ्रेंड्स, म्हाका खरेंच दूख जाता. कित्याक दूख जाता? कित्याक आमी वस्तू सांगतात
पूण ते आयकनात. And this is what they afterwards carry in their marital life actually. Each one with their mobiles, they are not faithful to one another. Each one is saying that I have my freedom. Go आपणा गेलो, बायल आपणा गेली. Even when they go to bed, maybe दोगांय बेडीचेर आसूं शकतात. थंयसर गो आपणागे कितें चयता, बायल ते सायडीन रील्स चयतात आनी दोगांय मागीर तितून जेमेन न्हिदो पासून वयता जाल्यार कोण जाणा. इल्लोसो ब्रेक तांकां दिवपाक दिलो जाल्यार हिंगा तांकां सुसेग लागना. I many times share this actually, आनी तुमी ते जायत पाट आयकला आसतलें. चाये ब्रेक आहलोलो, my session was before tea, after tea. At least go for tea, 15 minutes break, just relax. Sogलीक म्हण तोड गेलोलें, एकले कापल थिंगा आहलोलें. I just went. चोवपा बाबा मोसाय न्हू चाये सांगपाक न्हू. सो गेले दोगांय गेम खेळटा. चेडो आहा तो, न्हवरो आहा तो कॅन्डी क्रॅश कितें खेळटा, आनी अकोलो आहा तें केसो फोडा दें वयता. But they are sitting, but they are busy with their mobile. Certain cases that come here, ते थोड्यो cases, they say, Father, मुगे घोव कामासून येता आनी दोग जाण भुरगीं आहाय, इल्लो टायम त्या भुरग्यां कडेन क्वॉलिटी टायम दिवपाक तो येता आनी कंप्युटराचेर आसता. ती भुरगीं मागीर तेजे बरोबर थिंगा कंप्युटराकूय आसता थिंगा. आपणाक डिस्टर्ब करता भुरग्यांक थिंगा तापयता, धाडटा. म्हणल्यार दॅट क्वॉलिटी टायम, माय डियर फ्रेंड्स, आमच्या फॅमिलीन स्पेंड करपाचो आजून जालो. इवन मे बी फॉर लंच, मे बी फॉर डिनर. अनोक आमच्या घरांत ते सोयो जाल्यार एकलो आपणागे जेवण, एकलो आपणागे कुशीन बसतलो आनी आपणागे रुमान. आय हॅव गॉट सो मेनी केसीस. आज घरांत सासमा एक कडेन जेयता, सून एक कडेन जेयता, पाय न्हवरो घोव बोटीचेर आहा, पाय आतां तो पाय जेयता, एका सांगातान जेवण जॉब ह्या जायते कडेन उण्यां जाल्लें आसा. दॅरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, एक कडेन गरजेचो नियाळ आज आमच्या कुटुंबान खूंय आमी पावयल्यात मोबायलाक लागून. कुटुंबाचो आमच्या मोबायलांत वापर करप आमच्या कुटुंबान खूंय आमी ताचो दर्जो. वेर आर आवर प्रायोरिटीज? इज फॅमिली आवर प्रायोरिटीज? इज फॅमिली प्रेयर लायफ इज आवर प्रायोरिटी? इज गूड कम्युनिकेशन आवर प्रायोरिटी? आनी आज जे कितें आमी मोबायलार पळयता ते आमच्या जिवितांत मागीर आमी घालता. तो म्हाका फॅशन म्हण नाका, मागीर जेवणाचें म्हण नाका, तें मोद म्हण नाका, ते टॅट्यूज काडपाचें खंय तें म्हण नाका, केंसां स्टायल म्हण नाका, ड्रेस स्टायल म्हण नाका. सगळे हातूंतल्यान आमी शिंकता. And then we lose the values that we are supposed to promote, we are supposed to live. ह्या values आमकां दिश्टी पडना. This is my concern, my dear friends. आमच्या फॅमिली मध्ये आमी हो मोबायल आयला म्हणटच टू यूज इट विथ रिस्पेक्ट, टू यूज इट विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन. हें गरजेचें. टू हॅव सम गायडलायन्स, टू हॅव सम रुल्स, ओके, to have some family rules, okay, barabar kenna mobile kidenga. These are the good rules that can help us to grow in our family spirituality. And tisre hauncha म्हणटा असलो our contribution to the society. मोगाच्या भावा भयणांनो, we have responsibility. आमचो पाप साहेब पासून हे पावटी संदेश दिताना तो म्हणटा आमचे इल्लोसो हुस्को जावन दी आमच्या सृश्टी बाबतीन, आमचो हुस्को जावन दी केअर ऑफ द एनवायरमेंट. ओके, I am a citizen of this country. म्हाका जबाबदारी आहा समाजा वाटेन कितें. आनी तातूंतूय मोबायल म्हणजे जायते बऱ्या कामाक आमी तो वापरूंक येता. आमी जायते बऱ्या वस्तूंनी आमी हो मोबायल आमी तो वापरता. बट वी से समटायम्स दिस मोबायल इज यूज्ड टू वेगळेच वस्तून. खंय बाबडो थिंगा कोण एक्सिडंट जालो, तो बाबडो थिंगा थंयसर कश्ट वता, ताका पयलीं जें कितें जाय तें करपाचें सुवातेर सम ऑफ अस आर बिजी टेकिंग दीस व्हिडिओ शॉट्स एंड व्हायरल. कोणाची शेजाऱ्याची झगडी जाताय, तो दुसरो शेजारी आहा तो त्या शेजाऱ्यांगे झगडींक आहा ती चयता, ती घाता फेसबुकाचेर. आनी खंय कितें जाता तें घेयलें फेसबुकाचेर. And sometimes, my dear friends, we don't know what is truth, what is false also, but we are responsible. जेन्ना आमी कितें हे भाशेन घालतात, आमकां समाज बरो करचे खातीर, समाजांत नवसूर हाडचे खातीर, समाजांत एक बरो ताळो स्वताचो उखलच्या आदीन हाचेर कित्याक जायना काय? आज आमी पळयता आमच्या सरकारा बाबतीन पासून जें कितें मिडिया येता तातूंत आमी आतां गुल जातात. वी थिंक दॅट इज वॉट इज बींग प्रेजेंटेड टू अस एंड दॅट इज द होल स्टोरी. पूण थोडे फावटी सगळें तें सत न्हू. आमी तें सोदून काडून बरें कितें तें ह्या समाजान घडटा त्या मोबायला उद्देशी जावं आमच्या सोशल कम्युनिकेशन मिडिया उद्देशी आमी तें सोदून काडपाक जाय आसलेलें, पूण आमकां तें तोंडाक पडोवंक वचोंक ना. थोडे फावटी आमी एकामेकाक दुतात त्या मोबायलाचेर, थोडे फावटी आमी एकामेकाक गाडयो घालतात, थोडे फावटी एकामेकाक कमेंट्स आमी कहले घालतात. कोण आनी कोणाचें कितें हरजता करपिता दुसरे कडेन. आनी असलें आज आमकां मोबायलार ह्या समाजीक हातूंत आमकां तें दिश्टी पडलें आसा. आय एज अ कॅथलीक, एज अ क्रिश्चियन, म्हजी जबाबदारी कितें काय? म्हजी जबाबदारी ह्या समाजांत देवाचें राज फडगोरपाची. आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट.
जेजूच्या मिसांव हांवें म्हजें मिसांव केलां ह्या समाजान तें सोत बरेपण तें हांव परगटोवपा खातीर जंयसर अन्याय चलता थंयसर हांवें निशेध मारपा खातीर जें कितें म्हाका वायट दिसता थंयसर हांवें ताजो म्हजो ताळो उखलपा खातीर सगळें उनीत नीत हें बरेपण आसपा खातीर ही जबाबदारी हांव घेतां काय त्या पासत अपुरबायेच्या बाबा भयणानो हें देवान आमकां दिल्लें देणें हातूंत दुबाव ना हातूंतल्यान जाय तें बरेपण आमच्यांनी परगटूंक येता हातूंत दुबाव ना पण आमचेर दर एकल्याचेर आसा तें आनी त्या पासत आज आमी पिराचीत काळांत आसा आनी घडये जाय ते बरें आमी करूंक आमी नियाळटा तेन्ना हो आयतार आमकां आमच्या ताळण्यांचेर नियाळ करूंक आपयता तेन्ना आमी म्हणटलो ही आमचो एक मुद्दो घेवया आनी हाचेर इल्लेशें लक्ष घालून आमी बसूया ते आज एक व्हडलें टेम्पटेशन ताळणी जाल्ली आसा म्हजें आत्मीक जिवीत लोळू पडपाक म्हजें कुटुंबीक जिवीत आलोवपाक म्हज्या समाजान पासून हांव जेजूचो न्हय पूण संवसारीक गोवाय जावपाक त्या पासत आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी बरेपण शिंपडायता आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी बरेपण आसा तें आमी परगटूंक सोदता तर हांव कितेंच भाशेन देवाक दिन वाचता मेलकमा पासत आनी जिताची येवजण जाली की हे टीव्ही घडोवन हाडपाक आनी हातूंतल्यान तो जाय तें जेन्ना देवाचें बरेपण परगटूंक सोदता तर हें उतर सगल्यांक पावूंक आनी जें कितें खालतिकायेन हांवें नियाळ्ळां तातूंतल्यान कितें तरी आमच्या आत्मीक जिवितांत खासगी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमच्या समाजीक जिवितांत बरेपण मेळचें म्हूण म्हजें आवडे आनी म्हजी मागणी देव बरें करूं.